नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. प्रुडंट मीडियान सोदून काढली फ्लोटिंग वॉटरमार्क लॉन्ज आणि बार रेस्टॉरंट. आमोण्या ब्रिजा कडेन 2 बार्जी मदीं दवरल्या बोट. इन्स्पेक्शना वेळार पणजे मांडवींतल्यान जाल्ली गायब. वास्को रस्त्या कुशीकचे झाड पडून 2 व्हीलर रायडर आगताक गेलो. मरण आयिल्लो 33 वर्सांचो सतीश गांवकार उसगांवचो. सगळी घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांत रिकॉर्ड. बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणाच्यो चडश्यो केशी वेळेची मर्यादा सोंपल्या उपरांत नोंद. साळगांवकारांचे वटेन निकाल लागल्या उपरांत बाकीच्योय केशींचेर प्रश्न. गोवा डेअरी दूधकारांक खावड दिवंक अपेशी. तिडकल्ल्या दूधकारांनी एमडीच्या तोंडाक लावंक वेले शेण. सोमार मेरेन उपाय काडपाचो निर्णय. म्हशीच्या दुधाक 7 रुपया वाडयले. दोतोरकी शिकप आता गरिबांच्या तांकी भायर. फी भरूनय 5 ते 10 लाखां मेरेन बँक गॅरंटीची सरकारान केली सक्ती. बँक गॅरंटी ना जाल्यार गरिबांक ऍडमिशन ना. काँग्रेसीचो सरकाराचेर फोग. आणि अंसुली 70 सरकारी फॉरेस्टांत मोठ्या प्रमाणात चालू असा बेकायदेशीर बांदकामां. चडशी बांदकामां परप्रांतीयांची. घरांक गुदामाक मेळ्ळा लायट उदकाचे कनेक्शन. स्पेशल रिपोर्ट. पणजे मांडवींतल्यान गायब जाल्ले फ्लोटिंग वॉटरमार्क लॉन्च आनी बार रेस्टॉरंट प्रुडंट मिडियान सोदून काढली. आमोण्या ब्रिजा कडेन मांडवी न्हंयत 2 बार्जी मदीं वॉटरमार्क पार्क केला म्हण प्रुडंटान सोदून काढले. मांडवी न्हंयत बेकायदेशीर जेटी उबारून बिझनेस करता म्हण ह्या रेस्टॉरंटा आड एक्टिविस्टांनी मुख्य सचिवा कडेन कागाळ केल्ली. ब्रेस्तारा संबंदीत अधिकारी एक्शन घेवंक म्हण गेल्ले. मात मांडवींतल्यान वॉटरमार्कच गायब जाल्ली. वॉटरमार्काचो बिझनेस पार्टनर त्रिवेश आजगांवकार म्हणटा बोट मेंटेनन्साक व्हेल्या. सीएमान उक्तावण केल्ली बोट बेकायदेशीर कशी जातली. मांडवी न्हंयत बेकायदेशीर जेटी उबारून बिझनेस चल्ला म्हणून फ्लोटिंग वॉटरमार्क लॉन्ज आनी बारा आड एक्टिविस्ट काशीनाथ शेट्टी आनी बाकीच्या 7 जाणांनी मेळून मुख्य सचिवा कडेन कागाळ केल्ली. वॉटरमार्क चलता तातूंत खंय टॉयलेटीची वेवस्था ना. कागाळी उपरांत संबंदीत अधिकारी ब्रेस्तारा इन्स्पेक्शन करूंक गेले जाल्यार बोटूच गायब. ब्रेस्तारच्यान रेस्टॉरंट बोट सोदपाचो सरकारी पावण्यार कितलो यत्न जाल्या तो सरकाराकूच खबर. मात प्रुडंटान शेनवारा सकाळीच सोदून काडली. आमोण्या ब्रिजा कडेन 2 बार्जी मदीं ती पार्क केल्ली. मांडवी न्हंयत सुरू जाल्ली वॉटरमार्क लॉन्ज आनी बाराचो एक्टिविस्टांनी इश्यू केला. एका मंत्र्याच्या पुताचे कर्म म्हूण बोवाळ. काशीनाथा सयत 7 जाणांनी कागाळ केल्या. वॉटरमार्क बोटीचेर बिझनेस करूंक प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंटा कडच्यान परमिशनां आनी लायसनूय खंय घेतिल्लें ना म्हूण तांचो आरोप. मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात वॉटरमार्क मेळ्ळा. ताचे उक्तावणय मुख्यमंत्र्यांनीच केल्ले. ताणेच हे रेस्टॉरंट कायदेशीर काय बेकायदेशीर ते सांगचे म्हूण काँग्रेस मागता. म्हणजे गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री एक फ्लोटिंग रेस्टॉरंट जाका कसलीच परमिशन ना, CRZ वायोलेशन आसा, एनवायरमेंटाचे इश्यूज आसात आनी हे रेस्टॉरंट मुख्यमंत्री इनॉग्रेट करता. मॅसेज कितें धाडटा? आर यू सिरियस फायटींग अगेन्स्ट करप्शन? काय तूं इल्लिगलिटीज एनकरेज करता? सो मुख्यमंत्र्यान ह्या इश्यूचेर जे रेस्टॉरंट इल्लिगली जाल्ले आशिल्ले आनी जंय इन्स्पेक्शन जावचे पयलींच ते रेस्टॉरंट नाच जाता, डिजापियर जाता. मुख्यमंत्र्यान ह्या हेचेर क्लियर स्टेटमेंट करचें की फर्स्ट म्हणजे तें इल्लिगल आशिल्लें काय लिगल आशिल्लें, आनी इल्लिगल आशिल्लें जाल्यार तुवें तेजें इनॉग्रेशन कित्याक केलें. तें आमोणेच्यान खंय तरी पावलो म्हूण आयकों येता आनी आमोणे बिकम्स अ पार्ट ऑफ CM's कॉन्स्टिट्युएन्सी. इन्स्पेक्शना पयलीं बोट गायब कशी जाली काय म्हूण विचारतकीच वॉटरमार्काचो बिझनेस पार्टनर त्रिवेश आजगांवकर म्हणटा बोट मेंटेनन्साक व्हेल्या. इट इज गॉन फॉर ड्राय डॉकिंग. ती ड्राय डॉकिंगाक गेला. जो मेंटेनन्स करपाक आसता एवरी 2 years ती बोटी ड्राय डॉकिंगाक गेला आमोणा इन गोवा शिप बिल्डर्स. लिगल जेटी जो आहा आमची थंय ती आमकां COPन ऑर्डर दिल्ली थंय घालपाक आनी आमकां खबर नाशिल्ली. वी वॉज नॉट अवेर ऑफ द CRZ अशी परमिशन टेम्पररी जेटीक दिता काय ना आमकां खबर नाशिल्लें.
सपोज ती घेवपाक जाय जाल्यार ती आमी घेतली आनी आमकां ती 15 दीस तरी ती बोट आमी रिटर्न हाडटले. टुरिझमाक उर्बा दिवंक बोट हाडल्या. कॅसिनो सारके बेकायदेशीर कांय ना. सीएमान उक्तावण केल्ली बोट बेकायदेशीर कशी आसूंक शकता? आमगेली ती बोट आमी टुरिझम बुस्ट करपाक हाडला हांगा लोकांक. आमी एंड नॉट कितें इल्लिगल काम करपाक हाडूना. जो आतां कॅसिनो तुमी आतां आसा ती सगळी इल्लिगल करता. तशें आमची इल्लिगल तशेंच कांयच ना. आमी सगळे लीगल आसतले प्रोसिजर बिकॉज इट इज इनॉग्रेटेड इन द हँड ऑफ सीएम. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वास्को रस्त्या कुशीकचे झाड पडून एका टू व्हीलरवाल्याक आगताक मरण आयला तो 33 वर्साचो सतीश गांवकार रावपी उसगांवचो. सतीश उसगांवच्यान वास्को वतालो. सकाळी 6 वरांचेर घडिल्ली ही घडणूक CCTV कॅमेऱ्यांत रिकॉर्ड जाल्या. सतीशाचो वेळ फाल्स. बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणांतल्यान मिनेर अर्जुन आनी समीर साळगांवकाराचे निर्दोषत्व सिद्ध जाल्या उपरांत त्याच पद्दतीचे बाकीचे केशींचे बाबतीत प्रश्न तयार जावंक लागल्यात. कागाळ करपा खातीर आशिल्ली वेळेची मर्यादा सोंपल्या उपरांत केल्ल्या कागाळीचो विचार जावचो ना असो मडगांव स्पेशल कोर्टाच्या निवाड्याचो मतितार्थ. मायनिंग प्रकरणांतल्यो चडश्यो केशी वेळेची मर्यादा सोंपल्या उपरांतच रजिस्टर जाल्ल्यान चडश्यो केशी तेच वटेन वतल्यो काय म्हण सगळ्यांक प्रश्न. मिनेर अर्जुन आणि समीर साळगांवकार बेकायदेशीर मायनिंगाचे केसीत सुटले आणि SITक मोठो धपको बसलो. दोगूय भाव आरोप निश्चितेचे पावण्यारूच आरोप मुक्त जाले आणि तांचे केशी प्रमाणूच आशिल्ल्यो बाकीच्यो केशी तेच पद्दतीन सुट्टल्यो काय म्हूण प्रश्न तयार जाला. बेकायदेशीर मायनिंगा विशीं मायन्स खात्याक खबर आसूनय कागाळ नोंद करूंक कळाव केलो. वेळे भायर FIR केलो म्हूण कोर्टान निरीक्षण नोंद केलें. अर्जुन आणि समीर साळगांवकाराचो आदवोगाद म्हणटा हे केसीचो प्रभाव बाकीचे केसींचेर पडूंक शकता. I personally do not know what is the allegations or the averments in the complaint as far as the other cases are concerned. But the law of the soil is the same for all. So if a complaint has been filed beyond the period of limitation, then no court can take cognizance at all. So factually, if they have filed a complaint against the other mine owners or the mining lessees for the alleged illegal or the violations, then the bar of limitation will affect. दुसरे वटेन सरकारी आदवोगाद म्हणटा ह्या निवाड्याचो प्रभाव बाकीचे बेकायदेशीर मायनिंग केसींचेर पडचो ना. अर्जुन आनी समीर साळगांवकाराचेर MMDR एक्टा खाला गुन्यांव नोंद जाल्लो. बाकीचे बेकायदेशीर मायनिंग केशी इंडियन पिनल कोड वा प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्टा खाला नोंद जाल्यात. No, it should not affect all other cases. It should affect only cases in which there is a mining report that there has been an illegal mining and no complaint has been filed. Offhand I cannot confirm, but I do not think there is any such cases in which limitation issue would arise. साळगांवकाराचे केशीचो बाकीचे केसींचेर कितलो प्रभाव पडटलो हे कांय दिसांनीच स्पश्ट जातले. काँग्रेस फुडारी जितेंद्र देशप्रभू आड आशिल्ली बेकायदेशीर मायनिंग केस स्पेशल कोर्टा मुखार 25 जूनाक सुनावणेक येता. हे केशी कडेन सगळ्यांची नजर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कश्टान दुधाचो धंदो करपी दूधकारांक आपल्याक गोरवांक खाण पासून दिवंक मेळना म्हण तिडकल्ल्या दूधकारांनी शेनवारा गोवा डेअरीच्या MDच्या तोंडार शेण थापपाक व्हेलें. शेण घेवन गेल्ल्या दूधकारांक कारवायेचें उतर दिलें म्हण शेण थापी नासतना ते परत आयले. मात चड दीस पाशेंस उरचे ना म्हण तांणी शिटकावणी दिल्या. मजगतीं डेअरीची मिटींग जाली. म्हशीच्या दुधाचेर 7 रुपया रेट वाडयलो आनी सोमार मेरेन खावडीचेर उपाय काडपाचें थारलें. दुधाच्या गोरवांक गोवा डेअरी कडबो म्हूण खाण दिता. हे फावट तांचे कडेन खावड मेळना. गोवा डेअरीच्या अपेशी मॅनेजमेंटाचेर सरकारूय एक्शन घेना. हे परिस्थितीत दूधकारांचेर वायट परिस्थिती आयल्या. गोवा डेअरी कडेन खावड ना. डेअरीचे वेवस्थापन फेल. दूधकार बेजार.
तिडकल्ल्या दुधकारांनी गोवा डेअरीच्या MDच्या तोंडाक थापूक शेण वेले. शेण थापपाक म्हणूनच शेण थापपाकूच घेवन आयले आनी ते MD कित्याक तर मॅनेजमेंट वताना करप आसता न्ही. कितले दीस दितले तुमी आतां तांकां? मॅक्झिमम 10 दीस. नाल्यार परत तुमी नोटीस बिटीस कांय ना आतां नोटीस बिटीस कांय ना धडक हय आनी हाडटले थापतले आतां. जेका आमी म्हणटा न्ही निग्लेक्टपणाचें म्हणजे फक्त कांयच पडिल्लें ना फक्त करुया वेवस्था. आतां करुया वेवस्था म्हणजे इतली वर्सां गेली इतले पर्यंत काय वेवस्था जावना आनी ज्या वेळार हो कडबो भरपूर प्रमाणान भायल्या राज्यांनी अवेलेबल आसता त्या वेळार तो स्टॉक करून दवरपाचो आसता. तो स्टॉकूय हाणी करून दवरूना. दुधकारांक कडबो मेळना. दुधकार संजीव कुंकळकार म्हणटा पर्यायी वेवस्था केल्या मात प्रकार हिसपा भायर म्हारग. धंद्यात फायदो ना फक्त गोरवांची पोटां भरपाची. हो प्रत्यक्षान हाजे पेक्षा बरोच धवो आनी स्वच्छ आसूंक जाय पण हो क्वॉलिटीचो ना तरी सुद्दां झक मारत म्हणटा तशें ह्या वर्सा हो कडबो वापरपाची ह्या क्वॉलिटीचो कडबो वापरपाची आमचेर अवस्था आयल्या. गेल्या वर्सा हाजी किंमत 8 ते 8.5 चडांत चड 9 आशिल्ली. ह्या वर्सा सध्या ती 13.5च्या आसपास आसा आनी इतले करून तो मेळना. आमचें सर्वस्व म्हणटात तशें ह्या धंद्यान वतलां आमी. ही परिस्थिती आमचेर अशी आयल्या की आज आमकां हो धंदो नाका म्हणपाची पाळी आयल्या कित्याक आमची गोरवां जी आज उपाशी म्हणजे अक्षरशः तडफडपाची बाकी उरल्या. कित्याक आमी खंयच्यान वेवस्था करून आमी आमच्या गोरवांचें आतां पोट भरपाची फक्त पोट भरता. म्हणजे जर हें पोट भरलें जाल्यार आमकां एक थोडें कांय दूद मेळटलें म्हणजे तांचें किमान तें दूद येतात तातूंतल्यानूच तांचें पोट भरचें हो उद्देश. आमकां प्रॉफीट ना जाल्यार जाता. शेनवारा डेअरीची बोर्ड मिटींग जाली. म्हशीच्या दुधाचेर लिटराक 7 रुपया वाडोवन दिवपाचे थारले. खावडीच्या समस्येचेर खंय सोमार मेरेन उपाय काडटले. म्हशी दुधात रेट वाडोवपाची जी 7 रुपयांनी आमी वाडयली आसा पयलीं 33 रुपया आसली ती आतां 40 रुपया केला. कडबो मेळना फार्मरांक. सेंट्रलान तो बॅन केलो आसल्या कारणान खूब लोकांक प्रॉब्लेम जालो आसा. गोरवां हाल जाले आसा ते हें करून आमी बोर्डाक एक डिसिजन घेतलें खंयच्यानूय जाल्यार म्हारग कडबो हाडपाचो आनी सोमार म्हळ्यार आमच्या शेतकऱ्यांक तो मेळोवन दिवपाचो आनी ती वेवस्था आमी केली आसा. NDDB कडेन संपर्क साधून चेअरमॅनान आनी बोर्डान संपर्क साधून ती जे फॉर्टिफिकेशन ऑफ मिल्क म्हळ्यार विटामीन A आनी विटामीन D घालून दुधाची विक्री करपाचो हो एक मेजर सब्जेक्ट बोर्डाचे मिटींग पास जाल्ले. अशे 3 विशय आजचे मिटींगेन आसले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी दत्तक घेतिल्ल्या UPतल्या मतदारसंघात उदरगत करपाक गोंय सरकार तयार आसा. UP सरकारान जर ते विशीं मागणी केली जाल्यार नक्कीच मजत करतले म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. मुख्यमंत्री सावंत हांणी शेनवारा अमेठीतले बरावलिया गांवांत सुरेंद्र सिंग हांच्या घरच्यांचे सांत्वन केले. BJPचो कार्यकर्तो सुरेंद्र सिंगाची हत्या जाल्या म्हण बोवाळ पडला. अमेठी बारवालिया गावात BJPचो कार्यकर्तो सुरेंद्र सिंगाच्या घरच्यांचे सांत्वन केले. उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मीडिया कडेन उलयलो. ये काम करने का हमारी इच्छा तो है अच्छा काम यहाँ पे करने की. डेफिनेटली कोई अच्छा काम इधर एजुकेशन सेक्टर में हो या किसी डेवलपमेंट के सेक्टर में हो जो कुछ करना है वो उन्होंने डिसाइड करना है. यहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने हमें काम दे दिया तो डेफिनेटली पर्रिकर जी के याद में हम काम को बिल्कुल करना चाहते हैं. लेकिन क्या करना है वो डिसाइड तो उन अथॉरिटी ने करना चाहिए. लेकिन अथॉरिटी ने हमें वो मौका दिया तो मनोहर पर्रिकर के याद में वो भी काम करने की हमारी. मुख्यमंत्र्यान पयलीं गोंयच्या BJP खासदारांनी दत्तक घेतिल्ल्या गांवांनी वचून पळोवचे थंय पयलीं उदरगत करची आनी मागीर अमेठीच्या उदरगतीच्या मनार घेवचे म्हूण काँग्रेसीचो तोमणो. उसको बोलो कि इधर जो गोवा में जो हमारे BJP के MP ने जो विलेज अडॉप्ट किया था वो पहले विजिट करो. वो पैडने कॉन्स्टिट्यूंसी में है इब्राहिमपुर, कानकौन कॉन्स्टिट्यूंसी में है कैपें कॉन्स्टिट्यूंसी में खुला है. ये 2 इधर का हमारे जो अडॉप्ट किए विलेज है जो उनके ही 2 MP ने किया था उधर वो विजिट नहीं कर रहा है. वो उत्तर प्रदेश में जाके वो विलेज में देख रहा है कि उधर नया MP ऑलरेडी आया है. सो मुझे उनकी बात समझ में नहीं आ रही है क्या कर रहे, कहाँ भाग रहे और ये हमारे इश्यूज नहीं सॉल्व कर रहे और लोगों का इश्यूज सॉल्व कर रहे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. अंसुले 70 सरकारी फॉरेस्टात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांदकामां चालू आसात. ही चडशी बांदकामां परप्रांतीयांची. बेकायदेशीर बांदिल्ल्या घरांक गुदावांक लायट आनी उदकाचें कनेक्शनय मेळ्ळां. सगळ्यात शॉकात करपाची गजाल म्हळ्यार थंय जमनीचे प्लॉट तयार केल्यात.
थळाव्या पंचायतीची कसलीच परवानगी ना. स्पेशल पंचायतीक खंय कांयच खबर ना. पंचायतीन ह्या बांदकामांक कसली परवानगी दिल्ली ना. पंचायतीक घेणे देणे कांयच ना तेका आनी पंचायती काय तेंच्यांनी कळयल्लें ना आमी घरां बांदता म्हणून आनी काय परमिशन घेतलें ना पंचायती वतीन कसलें आमकां खबर सुद्दां ना तेंच्यांनी थंय घरां बांदलेलीं आसा म्हणून. काय एनओसी घेतलेली ना कसली लायटीची एनओसी घेतलेली ना ना नळाची एनओसी इवन पंचायती कंट्रक्शन एनओसी सुद्दां घेतलेली ना. घर नंबर दिवच ना न्ही पंचायतीन कांयच घेणे देणे कांयच ना तेंचे कडेन. पंचायत हाचेर खंय कारवाय करतली मात हे सगळें चालू आसा सरकारी फॉरेस्ट जमनीत. फॉरेस्टाच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाय करची म्हूण सरपंच मागता. पंचायत म्हणजे एक्शन आमी आतां मिटींग थारायला की तेंची कारवाई करपाची कोणी इलिगल मॅटर केला कितें आनी त्या बरोबर फॉरेस्टान लक्ष घालचें कित्याक फॉरेस्टाची एरिया पडटा थंय की तेंच्यांनी ती फॉरेस्ट एरिया पडटा फॉरेस्टान एक्शन घेवपा जाय. तेन्ना हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक मागता कित्याक तेंच्यांनी ताबडतोब तेंचे सायट विजीट करून तेंच्यांनी एक्शन जाता ते क्लीन एक्शन घेवची. हाचेर जर वेळारूच कारवाय जाली ना जाल्यार गोंय अंसुलेच्या सरकारी फॉरेस्टांत मोती दोंगर जावपाचो प्रशांत देसायाक हुस्को. अंसुले गांव आसा तो मोठी डोंगर ह्या रुपान कन्वर्ट जातलो. हितून म्हाका दिसता अशें जर चलत जाल्यार 100% जातलो कांयच डावट ना. आनी म्हाका याद आसा आमचे स्थानीक आमदार प्रताप सिंग राणे हेंच्यांनी 4 वर्सां 3 वर्सां पयलीं हो विशय काडलेलो जेन्ना आमची पंचायत आसली तेन्ना आमकां बरें पडटालें की आमदारान जेन्ना विशय काडटा की थंय फॉरेस्टान घरां जातात तेजेर कंट्रोल करप. पूण आतां पळयत जाल्यार तो सगळो कंट्रोलूय गेल्लो आसा. म्हाकाय खबर ना आतां भितून कोणाक चड इंट्रस्ट आसा आनी कित्याक लागून हे इलिगल लोकांक किंवा गोंयकार सोडून भायल्या लोकांकूच कित्याक दितात. दुसरें म्हणजे तांकां लायट आसा उदक आसा. अंसुलेच्या सरकारी फॉरेस्टांत बेकायदेशीर घरां गुदांव जमनींचे प्लॉट सगळे तयार मात राना अधिकाऱ्यांची कसलीच कारवाय ना. दुसरे वाटेन 70च्या भुमिपुत्रांची मात राना खात्याच्या नेमांचेर बोट दवरून दिसपट्टी सतावणूक मात हांगासर परप्रांतीयांची स्थापणूक करून वोट बँक तयार करप चल्ला काय कितें हो प्रस्न. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. सोंसड्यार रिजेक्ट गार्बेज ओलो आनी सुको दोन कडेन करपाचें काम नेटान चालू आसा. आतां मेरेन 1600 टन रिजेक्ट गार्बेज क्लियर केला. सुमार 2600 टन सुको कोयर MMCन कर्नाटकात धाडलो. सोंसड्या वयली घाण गटारांनी व्हांवपाक लागल्या. मजगतीं शेनवारा सांजे सोंसड्यार गार्बेजीक उजो लागलो. फायर ब्रिगेड हाडून उजो पालयलो. गार्बेजीर माती घाली. MMCचो टेक्निकल स्टाफ शेनवाराय सोंसड्यार आशिल्लो. आयताराय काम करतले. सोनसड्यार रिजेक्ट गार्बेज ओलो आनी सुको वेगवेगळो करपाचें काम चालू आसा. आतां मेरेन 1600 टन रिजेक्ट गार्बेज क्लियर केला. दुसरे वटेन सोनसड्यार गार्बेजीक अदीमदीं उजो लागपय चालू आसा. शेनवारा सांजे गार्बेजीक परत उजो लागलो आनी फायर ब्रिगेडीन ताकतिकेन माती घालून उजो धापलो. रिजेक्ट गार्बेज वेगवेगळे करपाचें काम आयताराय चालू आसतलें. शेनवारा MMCचो स्टाफ सोनसड्यार आयिल्लो. आयताराय आसतले. मजगतीं फातोड्डेचो आमदार मंत्री विजय सरदेसायान सोनसड्याचें इन्स्पेक्शन केलें. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. बीजेपी सरकाराची धोरणां गरिबांच्या भुरग्यांच्या फुडारा आड. गरिबांच्या भुरग्यांनी मेडिकल फिल्डांत उंचेलें शिक्षण घेवचें न्ही, दोतोर जावचें न्ही अशे तरतुदी केल्यात म्हण काँग्रेसीन फोग काडलो. पयलींच शिक्षण म्हारग, गरीब आवय बापूय रिणां काडून फीची वेवस्था करतात आनी बीजेपी सरकारान तातूंत 5 ते 10 लाखां मेरेन बँक गॅरंटीची सक्ती केल्या. सरकाराक गरीब आनी बहुजनांच्या भुरग्यांचेर अन्याय करता म्हण गिरीश चोडणकारान फोग काडलो. जर तर त्या पेरंट्सा कडेन बाकी सगळे फीज आनी भरपाक नाका शेवट जाता प्लस तूं ताका बँक गॅरंटी दिवपाक लायता आनी तो बँक गॅरंटी दिलना जाल्यार तुगेलें तें एडमिशन कॅन्सल जाता. एक म्हणजे हायर स्टडी करपाक जो वयता ताका एक म्हणजे गव्हर्मेंट बॉन्ड घेता बरें आसा पूण तूं बँक गॅरंटी मागता
आनी तेजे तुमी टेबल केल्ले आसा 5 लाख 7 लाख 10 लाख ह्या सारके. म्हणजे एक सामान्याचो भुरगो जो शिकपाक सोदता हायर स्टडीज ताका तुमी आडोवपाक सोदतात. सो हो सरकार हो श्रीमंताचो सरकार आनी फक्त पयशेकारूच हेजे मुखार MBBSाचें एडमिशन डेंटलाचें एडमिशन घेवपाक शकतले. जेजे कडेन पयशे ना तो भुरगो उरलो तेजे बापायन त्रास काडपाचे की गरिबांक तेणी आनी वयर सरप ना. मेडिकल म्हणटा तें तुमची न्ही म्हणटा तें पयशेकारांचें फील्ड. फक्त पयशेकारांनी मेडिकल करचें गरिबान करचें न्ही. हो सारको गव्हर्मेंटाचो स्टँड क्लियर आसा. म्हणून नाल्यार सरकारान ह्या तरेची असली अटी घालतात. फॉर्मेलिनाचेर खंय सरकार सिरियस ना. जे फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हाणें ती मागणी मान्य केली आनी सांगलें की इमिजिएटली आमी इवा फेर्नांडीसा कडेन फूल चार्ज मडगांव मार्केटात दितलो म्हणून. आतां ते स्टेटमेंट करून जवळ जवळ 7 म्हयने जाले. परत सिजन स्टार्ट जालो आनी आजुनूय थंय ते आजून कांयच ना. तेणी एक सर्क्युलर काडला आनी त्या सर्क्युलरूच सांगता की हो किट ते यूज करतले म्हणून. CIFT किट ते यूज करतले पूण तेंचो स्वताचो सर्क्युलर सांगता जे FDAचे डायरेक्टरान सर्क्युलर काडला तो. म्हणजे म्हाका हितून दिसता की सरकार आजुनूय ह्या हितून सिरियस ना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. काणकोणा, पाटण्या आनी पणसुल्या पयल्याच पावसांत रस्ते उदकापोना. अनियोजीत प्लॅनिंग करून अंडरपास आनी पूल उबारलो. आतां रस्तो धोपरभर उदकापोना गेला. आनीक पावस पडल्यार परिस्थिती हाताभायर वचपाची. थळाव्यांनी कांय दिसां फाटीं मुख्यमंत्र्याक अनियोजीत रस्त्याच्या बांदकामा विशीं कळयिल्लें. लोक म्हणटात इंजिनियराक सांगून पसून तांणी आपल्याक जाय तेच करून आतां लोकांक त्रासांत घाला. पूल जाता तो सकल आसा आनीक रस्तो आहा तो वयर आसा. पूल सकल आसा आनीक तें उदक आतां वचपाक ताका वाटना. दुसरें म्हणटा सारकें हें उदक व्हळी जी आसा ती क्लीन केल्लें ना. एक 10-12 दिसां पयलीं हांगा मुख्यमंत्री येवन पळोवणी केल्ली. पळोवन गेल्लो सांगून गेल्लो तेन्ना सांगून गेल्लो ताका ती हें बांद म्हणलें. ती ताणें पावस झडचे पयलीं बांद म्हणून हाडलें अजून पर्यंत कोण आयलें ना. ताणें इन्स्ट्रक्शन दिल्ली. हय पण अजून कोणी काय करूं कांय केलें परत येयली सुद्दां ना तो असो येतकीर. तो कंडक्टर आनी इंजिनियर परत कितलें उदक जाल्लें आतां एक प्रति म्हणजे अर्द मिटर उदक. अर्द मिटर उदक जालें. अर्द मिटराची वयर म्हणल्यार आतां देंवलां. राती चड जालें. हे तांकां पयलीं इंजिनियरांक पयलीं कळपाक जाय. तांकां पयलीं कांयच कळना. वरुसान हें विटमण जायत आसा हांगा. ही ताणें पोरुच्यान करपाक जाय आशिल्ली. हें अशें जातलें म्हणून प्रत्येक गांवकाराक खबर आसलें आनी आमी गांवकार तांकां सांगताले. पूण ताणें लक्षच दिवंक ना. अशें जातलें हें सगळें प्रत्येक गांवकाराक खबर आसा आनी तांकां सुद्दां बारीक जर कोणी आयलो आनी कोणी सांगता की हें कितली लेवल सकल आसा न्हंय पळय अशें आसा. ह्या लेवलाचेर जर मातशें पळय पयला कशें पडटा पळय हें तांकां कळपाक जाय न्ही. हें हायवेचें काम केलां हो ब्रीज बांदला पळय न्हू आमी गेल्ल्या फाटल्या 3 वर्सां जालीं बोवाळ करता. ह्या जाग्याचेर उदक भरतलें पळय तरीक आसतना कोण आमकां कोणा आयकना. रस्तो काडून आयकना देव म्हणल्यार आतां कशें जायना तें नाल्यार कशें शक्य ना तें. मोठो पावस पडल्यार परत पुरो जालें. पण CM आयलो CMान सगळें सांगलें म्हाका सांगलें इतली करून निदा 3 दीस भितर कर म्हणलें ताका. पूण कॉन्ट्रॅक्टर राती जेन्ना पावस पडलो पळय हे सगळे वयले आडकले हे आडकल्लेच आसलेले मुशीक. हे मुशीक काल दिसभर आमी पळोवन गेला. हो आमगेलो म्युनिसिपालिटीचे वर्कर सगळीं पळोवन गेला. आज जायना गार्बेज भरपाची फाल्यां आनी कितें भरपाचें हें निमित्त सांगून हें काडना. गार्बेज पयलीं उखलप काय पळय हो डिजास्टर्स पयलीं काडप हें तांकां खबर ना. हो डिजास्टर जर काल जर काडलें जाल्यार ही परिस्थिती जायनासली. राती हिंगा 3 लोक पडले. दुसऱ्या गोवा आंतरराष्ट्रीय ओपन ग्रँडमास्टर चेस सर्तीत 2 आर्मेनियन ग्रँडमास्टर पयल्या सुवाते खातीर फायट करतात. 6 राउंडा उपरांत पेत्रोसियान मान्युएल आनी तरसेहाक्यान सामुएलाचे दरेकी 5.5 पॉयंट जाल्यात. 6 प्लेयर 5 पॉयंटां सयत जॉयंट दुसऱ्या सुवातेर आसात. पेत्रोसियान मान्युएल आनी तरसेहाक्यान सामुएल हे दोनूय आर्मेनियन ग्रँडमास्टर गेले 3 राउंड जाले टॉप सुवाते खातीर झुंज करतात. तांचो खेळ पेजाद आसा. दोगांय कडेन सध्या 5.5 पॉयंट आसात आनी सर्तीचे अजून 4 राउंड उरल्यात. असोच फॉर्म उरलो जाल्यार हातूंतलो एकटो चॅम्पियन जावपाची दाट शक्यताय आसा. तांच्या फाटोफाट कझाकिस्तानी GM कोस्तेंको पॅत्र आसा. ताचे 5 पॉयंट जाल्यात. उपरांत भारताचे संकल्प गुप्ता, इनियन पी, राहुल श्रीवास्तव आनी हेर 2 प्लेयर अशे मेळून 6 प्लेयर 5 पॉयंटाचेर आसात. गोंयचो GM अनुराग महामल 4 पॉयंट घेवन 41वे सुवातेर आसा.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.